म्हापशेच्या डीएमसी कॉलेजीत 75% हाजेरी उणी आशिल्ल्या 80 विद्यार्थ्यांक परीक्षेक प्रवेश दिवना। हाका लागून विद्यार्थी पालकां सयत कॉलेजींत जमले। आणि हांव FY BCAचो भुरगो आणि माझे घरातली एक्सपायर जाल्ली, ग्रँडमदर एक्सपायर जाल्ली माझी। आणि हांवें सरान तेन्ना सांगलेलें म्हाका जस्टिफिकेशन हाड, एक दीस पयलीं जस्टिफिकेशन हाड म्हणून हाडलें। तें हांवें हाडलें, जेन्युइन हाडलें हांवें, जेन्युइन डेथ सर्टिफिकेट बी सगळें अटॅच करून लायलां हांवें। ते हांवें सराक दिला, ते सर प्रोसेस करता म्हटला। बा दिवंक जाय आमकां, बरोवन तरी दिवंक जाय। आमचे 1 वर्स वेस्ट जाता न्हू, आमकां बरोवन तरी दिवंक जाय। आमचें जेन्युइन हांव वयना जस्टिफिकेशन एक्सपायर जालां आमच्या घरांत, डेथ सर्टिफिकेट आसा सगळें अटॅच आसा। आमकां बरोवंक तरी दिवंक जाय आनी आमकां नाल्यार 1 वर्स हे वेस्ट जावचें आनी आमकां तरी रिपीट तरी दिवंक जाय एग्जाम बरोवपाक। हांव इव्हेंटाक गेल्लो, युथीसीच्या इव्हेंटाक गेल्लो 10 दीस खातीर। ते डेट बीन सगळें मेन्शन करून ईमेल 2-3 गेले, एक्सेप्ट करीत नाला आनी परत धाड हांव ट्राय करीत घेत नाला। सर प्रिंसिपल सर घेत नाला, परत धाड म्हणून सांग, हे जायना हे जायना म्हणून सांगितलं। बेगीन आमकां जालें, म्हाजें वचोंक दिल्या परत आमकां लास्ट मोमेंटाक भुरग्यांक सांगला कितें तुमचे ते बीन सांगूंक ना। टिचरीन येवन तुमकां तुमचे पर्संटेज कमी हा, कोणी तरी भुरग्यांनी येवन सांगला कितें तुमची कमी हा, हे दिवचें पडटलें, एप्लिकेशन बरोवन दिवचें पडटलें। पूण एप्लिकेशन बरोवन दिवपाक गेले तेन्ना तो म्हणालो आतां एक मेरेनूच आसा, मागीर तुमचे घेवचे ना म्हणून तांकां परत धाडलें। सो थोडे भुरगे म्हणटात की आमच्या पेक्षा सारके लो अटेंडन्स तेंचे पळय तांकां अलाउड केल्ले आनी आमकां करूंक ना। सेकंड थिंग टायमींग आमकां 1 मेरेन सांगलेलें की आमी ऑलरेडी हांगासर आहा, आमकां टायमूय दिवंक ना म्हणून। टायम दिवंक ना म्हणजे हे सबमीट करपा खातीर टायम ना। आतां कायद्या प्रमाणे कितें आसा न्ही, जेन्ना भुरगो खंयच्याय कारणां खातीर एबसेंट आसता 3 दिसां भितर तो येयल्या उपरांत कॉलेजीक तेणें आपलें जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय। गोंय शालांत महामंडळाच्या नेमा प्रमाण 75% हाजेरी सक्तीची केल्ली आसा। हे विशीं विद्यार्थ्यांक आदी सावनूच क्लास अटेंड करपाची शिटकावणी दिल्ली, अशें डीएमसी कॉलेजीचो प्राचार्य सांगता। विद्यार्थ्यांनी जी कारणां दिल्लीं आसात ती गोंय विद्यापीठात धाडून दितलो आनी विद्यापीठाच्या सुचोवणे प्रमाणूच विद्यार्थ्यांक परीक्षेक बसपाक दिवप काय ना तें थारायतलो, अशेंय ताचें म्हणणें। ते युनिवर्सिटीच्या रुला प्रमाणे जे भुरग्यांची अटेंडन्स 75% ना तांकां सेमिस्टर एंड एग्जाम आसा ताका बसपाक मेळना। आनी ज्या भुरग्यांची कमी अटेंडन्स आसली 75% किंवा तेचे कमी, अशा भुरग्यांक आमी आतां हे सेमिस्टर एंड आसा एग्जाम ताका बसोवंक दिवंक ना। ह्या भुरग्यांक आमी सुरवातीच्यान म्हणजे डिसेंबराच्यान सांगत आसले की तुमी रेगुलर कॉलेजीक येया आनी 75% अटेंडन्स दवरा। आतां कितें जालां, परीक्षा सुरू जाल्या उपरांत थोड्या भुरग्यांनी हाडून जस्टिफिकेशनां दिल्या की कसल्या कारणां खातीर तेंच्यांनी एग्जामीक बसूंक ना। आतां आमी अशें ठरयलां की ही जी जस्टिफिकेशनां आसतली ती आमी स्टडी करतले आनी युनिवर्सिटी कडेन धाडून दितले। ज्या जाग्यार एक युनिवर्सिटीची कमिटी आसा आनी ती कमिटी डिसायड करतली ह्या भुरग्यांचे। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर।